शिरोडा मतदारसंघात हांव काम करता आसतना विविध तरेच्या आमकां धमक्यो येतात. तुजे अमके केशी काडटलो, तुमची अमकी प्रकरणां काडटलो, तुजे असो मसालो आमचे कडेन आसा, तुजी अशी चटणी करतलो. हे राज्य हे गोंयचे डेमोक्रेटीक राज्य हे सांगा पळोवया. तरी पूण हर एक शिरोड्याच्या नागरिकाच्या आणि मतदाराच्या सहाय्यान आज हांव ह्या शिरोडा मतदारसंघात भक्कमपणे उबो रावता आणि इतलो आत्मविश्वास आसा की जवळजवळ 5 ते 6,000 मतांनी निवडणूक जिखून येतलो. प्रत्येक मतदाराक धमक्यो येता, पण आज जो शिरोडाचा मतदार आसा तो स्वाभिमानी जावन आज प्रत्येक मतदार भायर सरला फक्त ह्या लोकांक त्यांची जागा दाखोवपाक. पक्षाची उमेदवारी फाटी घेवची म्हणून भरपूर प्रेशर मगो पक्षाचेर आयले, तांच्या आमदाराचेर आयले आणि त्यानंतर मध्यरात्री चौकीदारांनी घातिल्लो दरोडा तुमच्या मुखार आसा. आणि ह्यो माकडमुड्यो गोंयांत इतल्यो जाल्या की त्यो खंय तरी बंद पडपाची जिम्मेदारी कोणी तरी घेवची पडटा. पूण तरी आसतना काही स्वार्थी मनीस पयर आमचे 2 मगो पक्षाक सोडून गेले आणि तांणी लिडराचेर आणि अध्यक्षाचेर आणि मगो कमिटीचेर जाहीरपणे टिका केली. ह्या 3 दिसांत आमकां भरपूर धमक्यो आयल्यो, ईडीच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयल्यो, NIAच्यान काल एक धमकी आमकां आयली की बायलेक म्हज्या भितर उडयतले म्हणून. म्हणजे अशा धमक्यांक भिवन सुदीन ढवळीकराचे किंवा माधवराव ढवळीकराचे कुटुंब फाटी सरचें ना. ह्यो धमक्यो हे 2 दिसांच्यो धमक्यो आसा.